अपघाताक कारण ठरपी हेडक्या गोरवांच्या बंदोबस्ता खातीर होंडा पंचायतीन आक्रमक धोरण आपणायला। रस्त्यार ठाण मांडून बसत आशिल्ल्या गोरवांक आतां आळो बसतलो। ते खातीर पंचायतीन दिवचल मालांतल्या सिकेरी हांगासरल्या गोशाळे बरोबर कबलात केल्या। ते प्रमाण रस्त्यार उबी गोरवांक धरून गोशाळेंत हाडपाची येवजण आखल्या। पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या शेतकारांक पयलीं सुचोवणी दिवपी नोटीसूय पंचायतीन जारी केल्या। हे नोटीसे खाला हेडग्या गोरवांचेर कारवाय जातली। ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जुलयाच्यान सुरू जाल्या अशी माहिती पंचायतीचे सरपंच शिवदास माडकर हांणी दिली। ह्या पंचायत वाठारांतल्यान राज्य महामार्ग वता तशेंच ह्या वाठारांत आशिल्ल्या होंडा पिसुल्ले उद्देगीक वचणुकेन यो वच करपी येरादारींत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या आनी रस्त्यार खुबशे सुवातेर हेडगी गोरवां चोमो करून ठाण मांडून बसतात आनी सेगीत येरादारीची कोंडी करतात। खुबशे फावटी जीवघेणे अपघात लेगीत जाल्यात। ताका लागून ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी नागरिकांनी होंडा पंचायती कडेन केल्ली। हे फाटभुंयेर होंडा पंचायतीन हो निर्णय घेतला। आमच्या एक होंडा पंचायतीची एक समस्या असली लोकांची की होंडा रस्त्याचेर होंडा परिसरात सगळ्या प्रमुख रस्त्यांचेर गोरवां भटकी गोरवां खूब आसताली। रातची दिसाची एक कळप कसो जावन ती बसताली आनी जेका लागून एक्सिडेंटाचें प्रमाण खूब होंडा क्षेत्रांत वाडलेलें आमचें। आनी तेका लागून कितें तरी तेंची गोरवांची भटक्या गोरवांची सोय करची अशी आमचे कडेन लोकांची खूब वर्सां पासून मागणी आसली। आनी तेका लागून आमी सरकारा कडेन प्रयत्न करून आमी शिकेरी गोशाळा जी आसा तेंचे कडेन MOU सायन केलो आनी हो MOU सायन करपाक लागून आमकां इतर भाभीन खूब मदत केली। भाभी मार्फत आमी हो प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलो आनी तो आतां आमचो अप्रूव जालो, आमचो MOU सायन जालो। तेका लागून आमी 1 जुलय आज पासून जी रस्त्यार गोरवां आमकां भटकी मेळटा ती तांकां व्हरोंक सांगलेली आसा आनी ते घेवन वयतले। आतां हेच्या फुडें रस्त्यार अशी गोरवां जी भटकी भोंवताली बेश्टीच ती भोंवची ना, जेका लागून एक्सिडंट जाताले तेजी काळजी म्हणून आमी हो बेगींतल्या बेगीन निर्णय घेतलेलो आसा। आनी आतां तेजी जी गोरवां आसा ही सगळीं व्हरतले भरून। तेका लागून हांव आमच्या लोकांकूय सांगूंक सोदता, जर ती कोणाची गोरवां आसा आनी तांकां जर खबर आसा ही गाय आपली म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी आपली गोरवां आपल्या गोठ्यान योग्य रित्या बांदून दवरपाची, नाजाल्यार ती सगळी गोशाळेक वयतली। मागीर ती परत मेळोवपाक तेजो प्रोसिजर खूब मोठो आसता। तेका लागून तेंच्यांनी आतांच काळजी घेवन आपली गोरवां आपल्या गोठ्यान बांदून दवरपाची। त्याच प्रमाणे सरकार, एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट अशी जी भटकी गोरवां जावंक जायना, रस्त्यार उरोवंक जायना म्हणून त्या गायच्या मालकाक गाय आपली गोठ्यान दवरून ते गायची काळजी घेवपाक जाय म्हणून दर दिसा अमूक अशे पयशे दिता, जेका लागून आपल्या गायची काळजी तेणी घेवपाची आनी आपल्या गोठ्यान वेवस्थीत बांदून दवरची म्हणून। आनी तांकां एक कानाक टॅग लायिल्लो आसता। तशी जर गोरवां आसा जाल्यार तेंच्यांनी ती आपली बेगींतल्या बेगीन सारकी गोठ्यान दवरची, नाजाल्यार तेजी मागीर तेंचेर कारवाई जातली, तांकां तेजे कितें तरी पनिशमेंट जातलें की सरकाराचें मानधन घेता आनी गोरवां रस्त्यार सोडटा म्हणून। तशें जावचें न्हू अशें हांव आमच्या लोकांक सांगूंक सोदता।